आयची फोंडेची अपडेट दिता आसतना आयज भंडारी समाजाची एक जनरल बॉडी मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेक जी एक्झिक्युटीव कमिटी आसा तिका 3 वर्सां एक्सटेंशन दिवपाची ह्या जनरल बॉडी मिटिंगेक ठरलें आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांच्या जनरल बॉडीच्या सगळ्यांच्या हुजीर हें जें डिसिजन आसा तें पास जाल्लें आसा। दुसरी गजाल आमी म्हणलेलें की जे बेतकी हॉस्पिटल जावपाचें आहा तेजे आयज पायाभरणी उत्सव आशिल्लो तो आयज CM प्रमोद सावंत तशेंच आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आनी प्रियोरचे आमदार तशेंच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जालें आनी ह्या वेळार CMन एक घोशणा केल्ली आसा की हेज्या आतां येता 2 ऑक्टोबराच्यान जेंकां लोकांक पॉसिबल ना की ट्रान्सपोर्टेशन करपाक तांकां टेलिमेडिसीन कन्सल्टेशन हे सुरू करपाचें आसा जेणे करून एखादी समज जर वयस्कर मनीस आसा घरा कडेन जाल्यार तेणें टेलिफोनाचेर दोतोरा कडेन संपर्क करून ताका कितें त्रास जाता ते सांगून त्या प्रमाणे तांकां दोतोर कितें उपचार सांगतले ते घेवपाक जाता ना जाल्यार समज जर तसो जर पेशंट सिरियस आसा जाल्यार ताका हॉस्पिटलानूय शिफ्ट करपा लागून ते एडवायस करतले। आनी एक गजाल म्हणटाली की ह्या दिसा 2 दीस पयलीं जी घडलेली फोंड्या कपलेश्वरी हांगासर ते एसॉल्ट जाल्लो चलयेक त्या भुरग्याक पुलिसांनी 2 दिसान धरलो खरो पण ताका 3 दीस रिमांड घेतला पण त्याच बरोबर जे गांवचे लोक आसा जे महिला वर्ग आनी जे सगळे लोक हे जमले थंय आनी तेंच्यांनी डिमांड केल्लो आसा की ताका स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पुलिसांनी तेजेर आनी ताका सोडचो न्ही म्हणून आनी जर ताका सोडलो जाल्यार ती बायलां कायदो हातीन घेवन ताका कितें आहा ती बुद्द शिकयतली कित्याक अशी घडणूक परत आनी तेंच्या गांवांत जावपाक जायना ताका लागून तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर येवन शिटकावणी दिल्ली आसा सरकाराक। सो ही एकंदर आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट।